येवकार हांव जवाहर बर्वे. सर्वेक हेडलायन्स. भारतात लाखा वयर नव्यो कोविड केसी. 24 वरांत 400 जाणांचे बळी. गोंयांत 3119 नव्यो केसी. पॉझिटिव्हिटी रेट पावलो 31.8%. भाजपाचो आदलो हेवीवेट फुडारी मायकल लोबो जालो काँग्रेसवासी. जाल्यार कळंगूट गट काँग्रेसीन दिलो सामुहीक राजीनामो. दक्षिण आफ्रिका माळे खातीर भारतीय संघाचो प्रशासकीय निरीक्षक म्हण सूरज लोटलीकराची नेमणूक. दौऱ्याच्या व्यवस्थापनाची देखरेख करपा खातीर बीसीसीआयन दिली जबाबदारी. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. हुंदराचे तिडकीन खोपीक उजो लावचो न्हय अशी जाणट्यांची म्हणणी आसा. हांगा ती लागू पडटा जाल्यार पळोव येता. मायकल लोबो काँग्रेसीत गेल्या उपरांत पार्टी लॉयलिस्टांनी बंड केले. कळंगूट काँग्रेस गट समितीन चक्क काँग्रेस हटाव गोवा बचाव मिशन सुरू केलां. पार्टीचे प्रामाणीक शिलेदार खंय फुडलो पर्याय सोदतात. कळंगूटचो आदलो आमदार आग्नेर फेर्नांडीस, कळंगूटचो आदलो सरपंच जोसेफ सिक्वेरा आनी अँथोनी मेनेझीस आनी कळंगूट काँग्रेस ब्लॉक अध्यक्षा सयत काँग्रेसीचे टिकेटीक इत्सूक आशिल्ल्यांनी वावुरप्यांनी बसका आपयली आनी त्या उपरांत पत्रकार परिशद घेतली. काँग्रेसीचो गोंय वेंचणूक प्रभारी पी चिदंबरमाचेरूय तांणी फोग काडलो. लुंगी घालून येता कोण आनी कितें सांगलें, नो 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 नथींग डुईंग, द ब्लॉक वील डिसायड. हांवें दाखोवन दिलें की ब्लॉक वील डिसायड. आमी रावले. हे काँग्रेसाची रॉयल्टी ना, रॉयल्टी हा रॉयल्टी. सगळे येयले आसले हांगा पयलें हांव उबी रावन पिसो पळयतालो कितें नाटकां चलता पळय काँग्रेसाची. आनी हांवें दिलें की लायफान एक व्हडली मिस्टेक केली तेंचे बरें रावन हें केलें, एलायन्स केलें. आपले सीट गेले. आपल्यान ही बसपाचो तोय तयारी करतालो कसल्यो इलेक्शन जिखपाय नशिबच ना तेज्या. तो तयारी करतालो आपलो फुडलो फ्युचर सीएम जावन तेंचे भितर. आनी दुसरें सांगचें म्हणल्यार कितें, दुसरो भोंवता एकलो कोणा बायलेचो पालवाचो कुडको बांदून भोंवता. कोण तो खबर आहा तो भोंवता सगळ्याक आपूण सीएम जावपाक. आमकां डिवायड एंड रूल करता. पिपल्स एमेंडमेंट एंटरी मिनीस जातलो ना केन्ना जावचो ना. लोकांक सुकान दुकान आसता पळय तो मोठे कोसाकडे भोंवता पळय तो डिसिजन घेता लोक. हांव एमएलए जाल्यार सगळे एमएलए आसतले. एकलो एमएलए एक करचो ना. काँग्रेसान आमकां केला न्हू. काँग्रेस वील बी सोल्ड फॉर 30 नया पैसा बाय द कचरा मंत्री हू हेज कम इन काँग्रेस येस्टरडे इवनिंग एट 8:30. जुदासान जेजूक इकलोलो 30 नाड्यांक. तसोच हो रातचो येयला हेका भितर घेतला आनी रातचो 8:30 येयला रायट तेका भितर घेतला. आनी हांव तुका सांगता जर तर ही काँग्रेस पार्टी काबार जायना गोंयांत जाल्यार म्हाजें नांव जोसेफ सिक्वेरा म्हणून नांव दवरचें न्हू. आतां डिसिजन जालां, डिस्कशन जालां आनी त्या डिस्कशना प्रमाणे वी हॅव डिसायडेड टू रिजायन द ब्लॉक. आयज आमची ब्लॉकाची मिटींग आसली. द ब्लॉक विल रिजायन. तिंगा फाटीं उलयतालो तुमी पळयला विटामीन एम म्हणून. तेंचे मदीं लॉयल्टी म्हणटा ती आनी कांय उरोंक ना. फकत विटामीन एम. आनी कसली विटामीन एम गिरीशाच्या हांव सोदमोता कित्याक तो एक भिकारी. हेका आमी सदांच सांगताले हो ड्रग्सांक आहा, हो प्रॉस्टिट्यूशन आहा, हो डान्स पार्लर चलयता, हो सोदा लोकांचे हे फोडपाक हो आहा, आमच्या लोकलाचे हे करपाक, लोकांची बाटां कब्जे करपाक आहा. त्या मनशाक तुमी घेता आनी यू एक्सपेक्ट अस टू सपोर्ट काँग्रेस. वी कॅनॉट डू दॅट. आमचो एक स्लोगन आमी स्टार्ट केल्लो, लोबो हटाव कळंगूट बचाव. आयज आमी डिसिजन घेतला. आतां फुडें आमचो स्लोगन जातलो काँग्रेस हटाव गोवा बचाव. आनी हो स्लोगन आमचे सगळे मेंबर वावुरतले. आख्ख्या गोंयांत हो स्लोगन आमी स्प्रेड काँग्रेस हटाव गोवा बचाव. आनी गोंयकार आमी सगळे एक जावंक जाय इरिस्पेक्टीव ऑफ द कम्युनिटी, इरिस्पेक्टीव ऑफ द रिलीजन. वी शूड गेट टुगेदर अँड डिफीट दिस काँग्रेस. मायकल लोबो आनी तांची घरकान्न डिलायला लोबोन निमणे कडेन काँग्रेसीत प्रवेश केल्या उपरांत हो मुद्दो उफेलो. लोबोन 22+ काँग्रेसीचे आमदार वेंचून हाडटलो आनी सरकार स्थापन करतलो अशें उतर दिलां. that this coming election of 2022 जो भारतीय जनता पार्टीचो आमचो चीफ मिनिस्टर म्हणटा 22 ते तो आमचे म्हणटालो
जे आयज हांव जॉईन जाला पळय ते काँग्रेसाचे 22 आनी 22 100% येतले या म्हणून म्हाका दिसता जे 22 आमचे आहा प्लस गोवा फॉरवर्डाचे आहा आणि जे आमच्या वांगडा जे समर्थक आसतले. I am contesting in Shioli constituency. It seems so far in the history, Congress party has not won there. So we have come here to create history in Shioli constituency. And I assure the people of Shioli constituency that whatever their desires and dreams to make Shioli constituency a better place to live in, I will work hard for it. गोवा 365 खातीर कळंगूटच्यान संदीप कामोलकार आनी पणजेच्यान चामचारी. काँग्रेसीच्या 10 आमदारांक कुशीक काडून भाजपात आस्पावन घेवपात मायकल लोबोची मुखेल भूमिका आसली. आता मायकल लोबो काँग्रेसीत गेला. परतून तेच नाटक पळोवपाक मेळटलें काय कितें? आम आदमी पार्टीक प्रस्न पडला. मायकल लोबो आनी ताची घरकान्न डिलायला दोगांय काँग्रेसीत गेल्या उपरांत गोंयांत राजकीय समीकरणां वेगान बदलपाक लागल्यात. पूण आम आदमी पक्षाचो उमेदवार वाल्मिकी नायक आनी सुदेश मयेकर ह्या विशयाचेर उलयले. मायकल काँग्रेसीत येवप ही भाजपाची खेळी अशें कळंगूटच्या काँग्रेस समर्थकांकूय दिसता अशें ताणें सांगलें. जी बीजेपी एक 3 वर्सां पयलीं होच मायकल लोबो 10 आमदार फोडून जर काँग्रेसीन घेवन वयता आयज तोच काँग्रेसीन वयता. म्हाका दिसता हे खंय तरी अशें म्हणटा न्हू की बीजेपी आनी काँग्रेस ही मेळोन आयज स्ट्रॉंग ऑपोजिशन जे आम आदमी पक्ष हे गोंयभर उलोवंक लागल्या तेका खंय तरी हे भियाल्या. होच मायकल फाल्यां काँग्रेसीचे आमदार फोडून बीजेपीन हाडूंक थंय गेला काय हो व्हडलो क्वेश्चन मार्क. बाब आग्नेल फेर्नांदीसान क्लियरली सांगलेलें आसा की ही डील जाल्ली आसा आनी मागता सगळ्यांकडे गोंयच्या लोकांकडे बार्देजाच्या लोकांकडे आनी कळंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांकडे ह्या फटींगपणांक बळी पडचे न्हू. ज्या मनशान बार्देजान बीजेपी काबार केली तोच मनीस आयज काँग्रेसीन गेला काँग्रेस काबार करपाक. तुमी ते सोजा लोबोचें प्रकरण पळयलां आसतलें. तशी कितलींच प्रकरणां जावन गेली. त्या प्रकरणान आतां जे वायट चल्लां कळंगुटेन आनी जे वायट चलत आसा हेंकां कोणाकूच पडलेलें ना. ही आपली सेल्फीश मोटीव पॉलिटिक्स चालूच आहा आनी सेल्फीश मोटीव चालू आसतना ही फोडाफोड आख्ख्या गोंयभर चालू आसा. बारीक मनशाक ही पॉलिटिक्स कळना म्हणून हे फावटी म्हाका दिसता लोक ठामपणेन आमच्या वांगडा रावतलो. कित्याक आयज जर तर गोंयभर एक अल्टरनेटीव म्हणून एक ऑप्शन म्हणून आमी ठामपणेन उबे आसा. ह्या भारतीय जनता पार्टीकूय खात्री ना की हांचो सरकार जावपाचो आसा. काँग्रेस पार्टीकूय खात्री ना की हांचो सरकार जावपाचें आसा. म्हणून हांचे हे प्री पोल सेटिंग चलिल्लें आसा. ज्या पार्टींक स्वताची आयडियोलॉजी पडिल्ली ना, ज्या पार्टींक आपले जे कार्यकर्ता आसा इतल्या वर्सां तांणी निश्ठावंतपणान काम केल्लें आसा तांचो कांयच वालोर ना. ह्या दोन्ही पार्टींच्यान सावध रावचें. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. ताळगांव पुलिशेच्या दहशतवाद विरोधी पथकान बुधवारा पणजे मॉक ड्रील सराव केलो. पळयात ते खीण.
आता घेऊ एक लहानसं विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. भाजपाच्यो तिकेटी बेगीच जाहीर करतले. संसदीय मंडळाची बसका 16 जानेवारीक जावपाची आसा. उमेदवारांची वळेरी तांचे कडेन धाडल्या. संसदीय बसका जाले उपरांत नांवां जाहीर जातली. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान बुधवारा सांगले. सगळ्यांनी प्रचाराक सुरवात केल्लो आसा. पार्लमेंटरी बोर्डाची मिटींग ही 16 तारखे दीस दिल्लीक आसा. हांव स्वता अध्यक्ष हे दिल्लीक 15 तारखेक वचपाचें आसा. 16 तारखेक सांजच्या पर्यंत कॅन्डिडेट सगळे कडले डिक्लेअर जातात. त्या खातीर वेवस्थीत रित्या नांवां वेगवेगळ्या जाणांची वयर गेल्ली आसा, वयतली आनी 16 तारखेच्या मिटिंगेन डिस्कशन जातलें आनी तेच्या उपरांत फायनलायज जातलें. आयज आमचो प्रोसेस सुरू जाल्लो आसा. वेगवेगळी नांवां सजेस्ट करप हें करप ते स्टेट पार्टी कडेन वयतली. स्टेट पार्टी शॉर्टलिस्ट करतली आनी केंद्रा कडेन धाडटली. ती सगळ्यांची जेंची नांवां आसा तितक्यांची स्टेट पार्टी कडेन पावल्या. विवेकानंदांचे नवभारत निर्मणेचे सपन आसले. सर्व धर्म समभावाचे विचार घेवन विवेकानंद संवसारभर भोंवलो. सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाचें ताचें सपन पुराय करपाची मोख दवरून तरणाट्यांनी फुडलो मार्ग आपणावचो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान उलो मारला. स्वामी विवेकानंद युवा संमेलनात मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयतालो. गोंयांत मडगांवां कांय तेंपा खातीर विवेकानंदाचो राबितो आसलो. तांचे विचार फुडल्या पिळग्यांकूय प्रेरणा दीत रावतले अशें ताणें फुडें सांगलें. मडगांवच्या रवींद्र भवनाच्या मुखेल सभाघरांत ते घडोवन हाडले. मुख्यमंत्र्याच्या हस्तुकीं शिक्षण, नृत्य, खेळ अशा वेगवेगळ्या मळाचेर भरीव काम केल्ल्या युवा युवतींक स्वामी विवेकानंद सन्मान भेटयले. पळयात ते खीण. खरें म्हणजे मडगांवकार आनी गोंयकार हे भाग्यवान आसात. स्वामी विवेकानंद हे शिकागो वयच्या पयलीं गोंयांत आयले. गोंयांत जे परशुराम भुमीत ते 8 दीस रावले. तांच्यांनी हे सर्वधर्म समभाव हे सांगता आसतना, सगळ्या धर्माचो प्रचार करता आसतना क्रिश्चनिटीचो धर्म शिकपा खातीर, हिंदू धर्म शिकपा खातीर कवळे आसतले किंवा बाकीच्या
राजभरात आसता सिमेत्रीन आसतले सगळीकडे वचून त्यांनी ज्या पद्धतीचे धर्माचे शिक्षण जाणून घेतले वेगवेगळ्या त्या खातीर म्हणजे आमी आमचो धार्मीक सलोखो अजूनही त्याच पद्धतीन टिकोवन दवरला हांव इतक्याच खातीर सांगता हातूंतल्यानूच प्रेरणा घेवन समेस्त गोंयकारांनी तो धार्मीक सलोखो अजूनही त्याच पद्धतीन टिकोवन दवरलो आणि तांच्यांनी जे नवभारत निर्माणाचे स्वप्न ते तेंच्यांनी तेन्ना पळयल्ले जे आपल्या अवघ्या 39 वर्साच्या जीवनात जे युवकांक प्रेरणा दिवपी ठरले फक्त देशांत न्ही तर पुराय जगाचेर जे प्रेरणा स्थान आसात अरायज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल युअर गोल इज अचीव्ड हे जे ब्रीद वाक्य आसा आयजूय पुराय जगाचेर हेच ब्रीद वाक्य घेवन कितलेशे तरणाटे झपाट्यान तांच्या विचारांनी काम करतात तांचेच विचार घेवन प्रेरणा घेवन फुडें वयताना आमी पळयता. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. भारतात फाटल्या 24 वरांत 1.9 लाख नव्या केसींची भर पडली. 400 परस चड जाणांचे कोविडान बळी घेतले. कालचे तुलनेन 16% केसी वाडल्यात. गोंयांत 3119 नव्यो केसी सापडल्यो. 2 जाणांक मरण येयलां. पॉझिटिव्हिटी रेट 31.8% जाला. वाडटे केसींचे फाटभुंयेर राज्य सरकारांनी ऑक्सिजन सांठोवन दवरचो अशें केंद्रान सुचयलां. देशात तिसरे ल्हार आयला. फाटल्या सप्तकात गोंयांत केशी बऱ्योच वाडल्यात. पॉझिटिव्हिटीचो दर 25% परस चड आसतना केंद्र सरकारान लोकांक एसिम्प्टोमॅटीक आसलो जाल्यार चांचणी करची अशें सांगलां. शेजारच्या राज्यांनी शिमो उपपी लोकांक आनी भोंवप्यांक चांचण्यो सक्तीच्यो करूनय गोंयांत मात अजून मेरेन कसलेच खर निर्बंध घालूंक नात. अशें आसले तरी केंद्रीय भलायकी मंत्र्यान म्हटलां देशा अंतर्गत आंतरराज्य प्रवासा खातीर चांचणी सक्तीची ना. जाहीर कार्यावळींनी मागीर आसूं ते हॉलांनी वा मंडपांनी फक्त 50 लोकांकूच मेकळीक वा 50% लोकांकूच परवानगी. उक्त्या सुवात्या वयल्या जाहीर मेळाव्यांनी चडांत चड 100 लोकांक परवानगी. निर्बंधाची वळेरी. ऑनलायन क्लासी खातीर शिक्षकांनी स्कुलांनी हजेरी लावची पडटली. परीक्षकांचो काळ सोडल्यार कॉलेजी आनी हेर शिक्षणीक आस्थापनां 26 जानेवारी मेरेन बंद. वेंचणूक आयोगाच्यो गायडलायनी. 26 जानेवारी मेरेन खंयच्याच राजकीय पक्षाची फिजिकल रॅली आसची नात. घराघरांतल्यान प्रचारा वेळार फकत 5 जाणांक भोंवपाक परवानगी. जैत मनोवपाक मिरवणूक काडपाक मेळच्यो नात. देशांतल्या फाटल्या 34 वरांत 1.94 लाख नव्या प्रकरणांची नोंद जाल्या. कालचे तुलनेत 16% वाड जाल्या. जाल्यार ह्याच काळात 442 जाणांचो बळी गेल्यात. दिसपट्टे पॉझिटिव्हिटीचो रेट 11% मेरेन वाडला. केंद्रान आतां राज्याक ऑक्सिजनाची पुरवण आनी सांठवणूक करपाक सांगल्या. कित्याक तर व्हडा प्रमाणांत वाडट्या केसींक लागून हॉस्पिटलांनी ॲडमीट जावपाचें प्रमाणूय वाडूं येता. फाटल्या 24 वरांत 1,94,720 नव्यो केशी. 24 वरांत 442 बळी. देशांतलो दिसपट्टो पॉझिटिव्हिटी रेट 11%. कालचे तुळेन केशींनी 16% वाड. ऑक्सिजनाची पुरवण वाडोवपाची शिटकावणी. केंद्रान सोमारा 10 जानेवारीक निवृत्त वैजकीय वेवसायीक वा MBBS विद्यार्थ्यांक टॅली कावन्सिलेशनांत गुंतोवन दवरपाची आनी कोवीड केअर सेंटरांनी मुळावी जतन आनी वेवस्थापनांत सामुदायीक स्वयंसेवकांचे कुशळटाय प्रशिक्षण दिवपाची सुचोवणी दिल्या. तशेंच राज्य आनी केंद्र शासीत प्रदेशांनी तशें करचें अशें सांगलां. सक्रीय कोविड-19 केसींचेर दर दिसा नदर दवरची. विलगीकरण हॉस्पिटलांतली भरती, ऑक्सिजनाचो वापर, ICU बेडींचेर आनी व्हेंटिलेटराचेर आशिल्ल्यांची खर नदर. हेल्थ कॅर वर्कर्स भलायकी उपकरणाच्यो गरजेच्यो दिसपट्ट्यो नियाळ. भलायकी केंद्राची फी सर्वसामान्यांक परवाडपा सारकी आसची. कोविड पेशंटां कडल्यान चड पयशे घेवप्यांचेर नदर दवरपाची यंत्रणा. अतिरिक्त ॲम्ब्युलन्सी खाजगी वाहनाची तरतूद करची. हे बदल वा ह्यो सुचोवण्यो येरादारी सुदारपा खातीर आनी होम आयसोलेशन कोविड केअर सेंटर काम सोंपें करपा खातीर. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. परतून एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो.
फांतोडेर भौतेक सुवातांनी दव दिश्टी पडलो. फुडले 5 दीस अशेच तरेन दवाची कुपां दिश्टी पडटली. सांज वेळार मळबात कांय प्रमाणात कुपां दिश्टी पडटली. काल चडावत तापमान 29 जाल्यार उणें तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस आसलें. ह्या तापमानात 3 डिग्री सेल्सियसान उणाव तयार जाला. फाटल्या सप्तकांतल्या उणें जायत गेल्ले उणें तापमान फुडल्या 2 ते 3 दिसांत स्थिर जातले. त्या उपरांत तातूंत वाड जावं येता. लोकांक वा नुस्तेमारी करप्या फुडले 5 दीस तरी कितें खाशेली शिटकावणी ना, हवामान खात्यान सांगलां. दिल्ली, उत्तर प्रदेश आनी राजस्थाना सयत उत्तर भारता सयत साबार राज्यां सध्या खर शिंयाक तोंड दितात. ब्रेस्तारा मेरेन ही थंडसाण तिगून उरतली. वायव्येकडली मळां मैदाने आनी उत्तर भारतांतल्या कांय वाठारांनी सप्तकाच्या शेवटाक शिंयाचे ल्हार पातूळ येता. उण्या तापमानात 2 ते 3 सेल्सियसान उणाव जावपाची शक्यताय आसा. उत्तर भारतांतले चडशे वाठार जातूंत दिल्ली, उत्तर प्रदेश आनी राजस्थानाचो आस्पाव आसा सध्या शिंयाचे दीस अनुभवतात. वायव्य मैदानी प्रदेश आनी उत्तर भारताच्या कांय वाठारांनी परतून शीं पडूं येता. वायव्य भारताच्या मैदानी वाठारांनी उणें तापमान 2 ते 3 अंशांनी कमी जातले. फुडें तें तशेंच उरतलें. सद्याक दक्षिण पश्चिम बंगालच्या उपसागराचेर आनी उत्तर कोकणाचेर 2 चक्रीवादळां जाल्लीं आसात, जाचो परिणाम मध्य आनी पूर्व भारताचेर जाता, जाका लागून ओडिशा, बिहार, छत्तीसगड, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्कीम, विदर्भ, तेलंगणा आनी दर्यादेगा आंध्र प्रदेशाच्या कांय वाठारांनी कमी चड प्रमाणात पावस पडटा. तामिळनाडू, करायकल, पोंडुचेरी, केरळ आनी माहे हांगा वादळी वारो घोळटा. हो परिणाम सप्तकाच्या निमणे मेरेन चलो येता. ओरिसा खातीर ऑरेंज अलर्ट आसा. बिहार, वेस्ट बेंगाल आनी झारखंडाक येलो अलर्ट आसा. बे ऑफ बेंगालात निर्माण जाल्ल्या वादळान मध्य आनी पूर्व भारतांत प्रभाव दाखयला. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. दक्षिण आफ्रिका माळे खातीर भारतीय संघाचो प्रशासकी निरीक्षक म्हण सूरज लोटलीकाराची नेमणूक केल्या. सूरज लोटलीकर हो गोवा क्रिकेट असोसिएशनाचो अध्यक्ष. ह्या दौऱ्याच्या वेवस्थापनाची देखरेख करपा खातीर BCCIन केल्ली ही विशेष नेमणूक. आनी गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय. मेळुया परत पळोवपाक गोंयचो बुलंद आवाज गोवा 365. मोग आसचो.